12वीच्या विद्यार्थ्यांचे चड टक्केवारी घेऊन पास जावपाचे प्रमाण देंवले। फाटल्या वर्साच्या तुळेत पास जावपाचे प्रमाण 10.46% उणे। नमस्कार, हांव उषा जरावकर, भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीन येवकार। फाटल्या 10 वर्साच्या तुळेत अंदू 12वीच्या परीक्षेचो निकाल उणो आसा। फाटल्या वर्साच्या तुळेत 12वे परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे पास जावपाचे प्रमाण 10.46% उणे जाला। हाचे भायर चड टक्केवारी वा 60 ते 100% गुण मेळून पास जावपाची टक्केवारी फाटल्या वर्साच्या तुळेत उणी जाल्या। ही माहिती गोंय शालांत मंडळान जाहीर केल्ल्या अहवाला वयल्यान मेळ्ळ्या। 2023 वर्सा वट्ट 19,377 विद्यार्थ्यां परीक्षेत बशिल्ली। तातूंतले 18,497 जण पास जाली। वट्ट पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां मदल्या 10,291 विद्यार्थ्यां म्हणल्यार 55.63% विद्यार्थ्यांक 60 ते 80% मदीं गुण मेळ्ळे, जाल्यार 2,371 विद्यार्थ्यांक म्हणल्यार 12.81% विद्यार्थ्यांक 81 ते 100% गुण मेळ्ळे। 2024 वर्सा ह्या दोनूय वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण प्रमाण उणे जाल्ले। अंदू पास जाल्ल्या वट्ट विद्यार्थ्यां मदीं 5,743 म्हणल्यार 38.58% विद्यार्थ्यांक 60 ते 80% मदीं गुण मेळ्ळे, जाल्यार 8.47% विद्यार्थ्यांनी 1,261 81 ते 100% गुण मेळयल्यात। 2024 वर्सा चडांत चड 38.67% विद्यार्थ्यांनी 46 ते 59% मदीं गुण मेळयले। ताचे सकयल 17% विद्यार्थ्यांनी 33% वा ताचे परस उणे गुण मेळयले। 2023 वर्सा 30.83% विद्यार्थ्यांनी 46 ते 59% मदीं गुण मेळयले, जाल्यार 33 वा ताचे परस उणे गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांनी टक्केवारी 0.54% आशिल्ली। सरकारी शाळांचो सरासरी निकाल 70.46%। 2024 वर्सा सरकारी शाळांचो सरासरी निकाल 70.46% आसा। राज्यांतल्या 9 सरकारी शाळां मदीं हांगाच्या सरकारी शाळेचो निकाल सगळ्यांत चड म्हणल्यार 89.72% आसा। पणजेंतल्या टीबी कुन्ना शाळेचो सगळ्यांत उणो निकाल 50.74% आसा। जीवशास्त्र गणिता परस कठीण विशयाचे नजरेन राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांक गणिता परस जीवशास्त्र हो चड कठीण विशय दिसपाक लागला। जीवशास्त्रांत 2024 वर्सा पास टक्केवारी 81.58% आशिल्ली, जाल्यार विज्ञान आनी कला गणितांत पास टक्केवारी 82.2% आशिल्ली। अशा आनीकय खबरां खातीर फेसबूक, इंस्टा, एक्स फॉलो करपाक विसरूं नाकात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bangarbuy.com।